Management Authority Disaster Management and the Review meeting on the monsoon preparedness. ही मीटिंग आता आम्ही चेअर केली. म्हणजे बरोबर आता आमचे CS डॉक्टर कदामलू, परत सेक्रेटरी रेव्हेन्यू संदीप, परत कोस्ट गार्ड आणि DGP, बोथ द कलेक्टर्स आणि डायरेक्टर फायर अँड सर्व्हिसेस, रेस्ट ऑल सगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक या मिटिंगेक प्रेझेंट आशिल्ले. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की येता त्या पावसात आम्ही राज्य सरकाराकडल्यान सगळी प्रिपेअरनेस करीत आसा. पण तुम्ही एक प्रिपेअरनेस करपाची गरज आसा. आमच्या पंचायती, म्युनिसिपालिटी हांच्यानी बी आपल्या लेवलाचेर अशा पद्दतीची सगळी प्रिपेअरनेस करची पडटा. इन्क्लुडींग सामान्य मनीस त्यांनी सुद्धा म्हणजे थोडीशी जर काळजी घेतली आसत जाल्यार आम्ही म्हणटा की फुडली जी ती थाली जावपाक जाय ती सहसा जावची न्ही. हाच्या खातीर आम्ही प्लॅन करता. इन्क्लुडींग म्हणजे आयच्या मिटिंगेक आम्ही वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह ऍट बोथ द कलेक्टर लेवलाचेर घेतल्या. म्हणजे आम्ही ताच्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर्स पयल्यान पयली म्हणजे आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू संदीप जगदीश हांणी मिटींग घेवन बाकीचे सगळे तालुका लेवलाचेर आणि डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर दोन्ही प्लॅन केल्ले आसा. आम्ही दोन्ही सगळ्या डेप्युटी कलेक्टरांक 5-5 लाख रुपया ऑलरेडी त्यांच्याकडे दिले. ताज्या भायर आम्ही फॉर द पंचायती 35,000 to 45,000 पंचायतीक दिले. फॉर द C class and B class and C class 60,000 to 70,000 फॉर द क्लास B म्युनिसिपालिटी आणि 1,10,000 to 1,20,000 फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ द पणजी आणि बाकीच्या यांच्या खातीर दिल्ले आसा. ऑलमोस्ट आम्ही 4 कोटी रुपया कलेक्टर नॉर्थ आणि 3 कोटी रुपया कलेक्टर साऊथ, 2 कोटी रुपया कलेक्टर कुशावती हांच्यानी डिस्ट्रीब्यूट केले. हे पैसे जे आसा हे पंचायती, म्युनिसिपालिटी आणि डेप्युटी कलेक्टरांनी स्पेंड करपाक जाय. म्हणजे वेगवेगळे मॉन्सून प्रिपेअरनेस करपा खातीर तांच्यांनी आनीक आपल्या खातीर जर अमाउंट लागता आसता ते मॉन्सून प्रिपेअरनेस करता आसतना जाल्यार दोन्ही कलेक्टरां खातीर तांच्यांनी सांगचे आनी अप्लाय करचे आनी तेजेर एडिशनल जे आसा पळय ते घेवचे. हाच्या खातीर आमी ऑलमोस्ट 1,43,00,000 रुपया हे अलोकेट आम्ही हेल्थाच्या अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट रिलीफ फंड म्हणून करून 4 एम्ब्युलन्सी आम्ही प्रोक्युअर केल्या आणि 2 इन नॉर्थ, 2 इन साऊथ ह्यो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचेर आम्ही त्यो प्लेस केल्या. कारण मेजर एक्सिडंट जर कितें जालो आसत जाल्यार तांकां टायमली जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी पावपाक जाय किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावपाक जाय ताच्या खातीर ह्यो 4 एम्ब्युलन्सी आणि वीच इज द हायर्ड एम्ब्युलन्सी we have attached with the 108 ambulance. त्यांच्या बरोबर टायअप करून जे एनी कॉल टू द 108 नॅशनल हायवेचेर दुसरी वाटेन वचपा खातीर ह्यो एम्ब्युलन्सी आसतल्यो. हाच्या भायर आमी 6.23 crores रुपीज खर्च करून आमी दिवार हांगासर म्हणजे सेंट पेद्रो आणि दिवार आयलंड दुसरी वाटेन रोरो फेरी खातीर रॅम्प जे आसा पळय ते डेव्हलप करपाक येता. थोड्या दिसांच्या भितर थंयसरूय बी रोरो फेरी ज्यो आसा सुरू जातल्यो. आम्ही तिसरी गजाल 96 lakhs रुपीज खर्च करून आम्ही स्पेशली म्हणजे मिनी वॉटर टेंडर जो इक्विप करून आम्ही फायर सर्व्हिसेसाक दिला. कारण आमचे हायर्ड वॉटर टेंडर जे आसा एकदा बारीक रस्ते आसत जाल्यार ते पावनाशिल्ले. ताच्या खातीर हो मिनी वॉटर टेंडर ऑलरेडी परचेस केल्लो आसा. अप्रॉक्सिमेटली 172 पर्सनल्स आम्ही डिझास्टर मॅनेजमेंटात त्यांची स्पेशल ट्रेनिंग जी पाडान ऑर्गनायज केल्या. ऑलमोस्ट ताचे खातीर 57 lakhs रुपीज खर्चूय केल्लो आसा. आम्ही स्पेशली स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन 16 मोबायल फोन प्रोक्युअर केले आणि वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर ऑफिसीसचेर ते आम्ही एकदा लँडलाईन फोन लागना खातीर हे फोन थंयसर आम्ही दवरलेले आसा. 400 आपदा मित्र आणि 70 आपदा सखी म्हणजे व्हॉलंटरीली जे कोण रेडी आशिल्ले तांकां आमच्या फायरान तांकां ट्रेनिंग दिलें आणि तांकां एट अ टायम ऑफ द डिझास्टर वी कॅन कॉल एनी टायम आणि ते ह्या सगळ्या डिझास्टरच्या कामात यूज येतले. आणि डिझास्टरच्या कामात यूज येतले जाल्यार तांकां आमी हॉनररियमूय बी 750 रुपीज मिनिमम पर डे हॉनररियम आपदा सखी आणि आपदा मित्र हांकां आमी दिवपाचो थारायिल्लो आसा. ताज्या भायर तांचो आमी इन्शुरन्सूय कव्हर केल्लो आसा. म्हणजे 636 आपदा मित्र आणि आपदा सखी हे प्रिपेअरनेसा खातीर तांचो इन्शुरन्स कव्हर केला. ताज्या भायर आमी 4 डायव्हर्स जे आमकां नेव्हीचे आमी तेचे कडेन टायअप केला आणि त्यांच्या बरोबर त्यांच्याकडे अननेम्ड 50 lakhs रुपीजचो त्यांचो इन्शुरन्स होय बी 10 अननेम्ड ड्रायव्हर्स त्यांचो इन्शुरन्स जो आसा पळय हो इन्शुरन्स आमी करून दवरलेलो आसा. आमी ह्या बाबतींत वयता आसतना
ऑयल स्पिलेज क्रायसिस मॅनेजमेंट जाता ताची काळजी घेवपा खातीर आमी वेगवेगळ्या लेवलाचेर कशा पद्दतीन काम करतले म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कलेक्टर्स हाच्या खातीर आमी ती बी प्रिपेअर्डनेस ही ऑलरेडी दवरल्या. आमी SDMA लेवलाचेर मॉक ड्रील हे वेगवेगळ्या लेवलाचेर करून घेतल्या आणि हे मॉक ड्रील खूप बऱ्या पद्दतीन सक्सेसफुली जाला. आणि ह्यो सगळ्यो सेवा करता आसतना सगळे कोंकणी लँग्वेजींतल्यान सगळे कडेन कम्युनिकेट करपा खातीर त्या पद्दतीचो रिस्पॉन्सूय हे केल्लो आसा. आमचो एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS जी आसा ही पयलीं 18 मिनटांचेर आशिल्ली ती आतां 9 मिनटांचेर आयल्या. म्हणजे आमचो एमर्जन्सी कॉल येल्या उपरांत आमी 9 मिनटांनी आमी थंयसर एमर्जन्सी कॉल सिस्टमाचेर पावता. आमचो प्रयत्न आसा ते 6 मिनटांनी पावपाच्या खातीर तर ते वेगवेगळे आमी बाकीचे प्रिकॉशन्स जे आसा घेत आसा. मागीर ते पुलीस आसतलो एम्ब्युलन्स आसतलो हे सगळे 9 मिनटांनी पावपा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आमी फाटल्या टोटल डिझास्टरांतलो 4.66 crores of rupees नॉर्थान आणि 1.10 crores of rupees साउथ हो लोकांक डिस्बर्समेंट केल्लो आसा. जेंची फाटले फावटी ज्यो पावसान वेगवेगळ्यो हानी जाली जवळपास 4.5 कोटी रुपया नॉर्थान आणि 1 कोटी 10 लाख रुपया साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान आमी खर्चय केल्लो आसा. हो टायम टू टायम आमी तो खर्च करीत आसता. नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो ऑलरेडी ह्या फावटी आमी रिक्वेस्ट केला की त्यांची एक टीम ही मिनिमम 4 महिन्या खातीर हांगासरूच जी आसा ही प्लेस आसतली. म्हणजे मेजर डिझास्टर जर कितें जालो आसत जाल्यार नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो आसा पळय हो यूज जाता आणि तो स्टेटींतल्यान कशा पद्दतीन यूज करप हे आमी ठरयला. विथ द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर हे आमी इन द कॅप्टन ऑफ पोर्ट त्याच बरोबर नॅशनल हे एस्टाब्लिश केलं. हातूंतल्यान म्हणजे एनी कम्युनिकेट करपा खातीर नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा ह्या दोगांच्या ऑफिसांतले कंट्रोल सेंटर आसतले आणि त्याच्या खातीर इट इज ऑलमोस्ट 38 crores of rupees खर्च करून व्यवस्थितरित्या फर्स्ट टाइम अशा पद्दतीचो सेंटर आमी एस्टाब्लिश केल्लो आसा. त्याच बरोबर इट इज एन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी सेपरेटली आमी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही एस्टाब्लिश करपा खातीर घेतल्या. इन फ्युचर म्हणजे दे विल सी एक्सक्लुझिव्हली डिझास्टरचे मॅनेजमेंटाचेच काम म्हणजे पावसातले तरी 4 महिने बाकीच्या उरलेल्या वेळार आमकां गरज लागता तेन्ना मागीर पुलीस फोर्स आसतलो फायर फोर्स आसतलो किंवा कलेक्टरांतले स्पेशली स्टाफ आसतले हे फोर्स जे आसा पळय हे पर्टिक्युलरली थंयसर आमी काम करतले. आणि म्हाका दिसता हे सगळें सांगता आसतना सागर कवच कोस्ट गार्ड तांच्यांनी आपलो पुराय रिव्ह्यू घेवपा खातीर सागर कवच ही स्पेशली तेंच्यांनी ड्रायव्ह घेतलो आणि तेंच्यांनी घेवन पळयले आणि 2 स्पेशली पोर्ट दे हॅव रेस्ट इन द म्हणजे गोवा कोस्ट झोनाच्या हातूंतल्यान तेचे 2 स्पेशल बोट्स आसात जेणे करून अशा पद्दतीचे डिझास्टर केन्ना लागले आसत जाल्यार ते आमी यूज करून घेवपाक शकतले. मॉन्सून प्रिपेअर्डनेसच्यो मिटिंग्स ह्यो ऑलरेडी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आणि आपल्या लेवलाचेर बोथ कलेक्टर हाजेर चेअर केल्या आणि त्याच्या खातीर वी हॅव एक्टिवेटेड ऑल द कंट्रोल रूम्स इन ऑल तालुका 12 तालुक्याचे कंट्रोल रूम आमी एक्टिवेट केल्ले आसा. स्टेटीचे नंबर आमी डिक्लेअर करतले. 112 नंबर हो कॉमन सगळ्या खातीर आसात बट ताच्या भायर 24195550 हे नंबरूय बी सगळ्याक डिक्लेअर करतले जेणे करून एनी टायम एनीवन कॅन कॉल फॉर द 112 अदरवायज स्टेट नंबर हाज्या खातीर. ताच्या भायर वेगवेगळे नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा हे वेगळे नंबर्स कलेक्टरांतल्यान पब्लीश करतले हाजेरूय तांच्यांनी कॉल करूं येता. ताच्या भायर आमी प्रत्येक तालुक्यांतले वेगळे आमचे एमर्जन्सी फोन नंबर ह्या तालुका वाईज मामलेदारांकडे आसतले ते तेंच्यांनी त्या नंबरांचेरूय बी कॉल करूं येता. एडिशनली नंबर हे ताच्या खातीरूच दिल्ले आसतले. आमी बोथ द कलेक्टर नॉर्थ साउथ आणि कुशावती कलेक्टर्स वी आर डिप्लॉयड एडिक्वेट मॅन पॉवर रूम्स फॉर द स्पेशल रूम फॉर 24/7 थंयसर वर्किंग आसतलो जेणे करून आमी हे काम 24/7 मॉनिटरी करपाक शकतले लोकांक रिस्पॉन्स दिवपाक शकतले. आणि मॉन्सून प्रिपेअर्डनेस करता आसतना प्रुनिंग ऑफ द ट्रीज हायवेचेर आसतले किंवा आयडेंटिफिकेशन असं झाडां ही कट करतले हॅझार्डस ट्रीज आसतली कट करतले. ओके टायम टू टायम आमी पब्लिकेशन आणि बाकी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो प्लॅन हो आमी कंप्लीट करतले. ताच्या खातीर स्पेशली आमी आमचे फोन नंबर्स आणि हे ते पब्लीश केले हे बी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावयतले. ओके आमी रोड कटिंग हे कम्प्लिटली बॅन केलं. रोड कटिंग करपा खातीर मेळचें ना हॅन्सफोर्थ. आमी टायम टू टायम स्किल्ड मॅन पॉवर जो जाय पडटा आमकां
बाकीचे जे सप्लाय म्हणजे फायर आणि बाकीचे आसूं ते तितूंतलो मॅन पॉवर तो टायम टू टायम अपडेट करीत आसा. अबॅन्डन्ड मायनिंग पीट्स ते बरे थोडे फेन्स केले, थोडे कडेन आमी बोर्ड लायल्या, कोणीच स्विमिंगाक वयचे न्ही. म्हणजे चिऱ्यांच्यो खणी आणि मायनिंग पीट हितून कोणी म्हणजे स्विमींग स्पेशली करचे न्ही हे आमी ऑलरेडी केला. अवर डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी इन टच विथ द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. टायम टू टायम तेंच्यांनी दिल्ल्या सजेशन्स येलो अलर्ट म्हण किंवा रेड अलर्ट हाज्या प्रमाणे टायम टू टायम प्रिकॉशन्स जी आसा ती घेतली. वेदर फोरकास्ट हे टायम टू टायम लोकांकूय बी तेच्या माध्यमांतल्यान कळयतले. डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड सर्व्हिसीस ताच्या वतीन म्हणजे क्लिअरिंग ऑफ द फॉलन ट्रीज, रोड साईड ट्रीज हे सगळे ते करून घेतले आणि आपदा मित्र खूप बऱ्या पद्धतीन वापरपाक शकतले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हेंच्यांनी आपले जे पोल पडपाक शकता किंवा वायरी ज्यो सगळे लोंबता ह्यो सगळ्यो काडपाची तांकां डायरेक्शन्स दिल्ली आसा. डायरेक्टरेट ऑफ द हेल्थ सर्व्हिसीस तेंच्यांनी प्रिकॉशनरी मेजर्स स्पेशली फॉर द व्हेक्टर बॉर्न डिसीज हाज्या खातीर म्हणजे कन्स्ट्रक्शन सायट हेजेरूय बी लक्ष दवरतले. भायरसून येवपी लेबर हांकां प्री स्क्रिनींग करप पडटा. म्हणजे बरेचशे फावटी दे आर द कॅरियर्स ऑफ द मलेरिया हेच्या खातीर आसता. म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां व्हेरिफिकेशन करच्या पयलीं मलेरिया टेस्ट तेची करून घेवची. मागीरूच तांकां म्हणजे टेनंट व्हेरिफिकेशन लोकांनी बी भायरसून येवपी पावसांत जर आपल्या साडीक रावता आसत जाल्यार त्यांची ब्लड टेस्ट करून घेवप कंपल्सरी आसा. हे तेंच्यांनी करून घेवपाक जाय. एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्व्हिसीस तांच्यांनी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या. पावसा खातीर लागपी तेंची अरेंजमेंट, शेल्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉडर, एनिमल रेस्क्यू प्लॅन हो तेंच्यांनी रेडी केला. सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान तेंचो स्टॉकिंग ऑफ द एडिक्वेट बेसिक एसेन्शियल सप्लाय तेंच्यांनी दवरलेले आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट फायर मॅनेजमेंट आनी बाकीची प्रिपेअरनेस त्यानुसार तेंच्यांनी सगळी केल्या. विशेष स्पेशली विथ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर खूप मोठ्या प्रमाणात उदक साचून भरू शकता ती सगळी प्रिपेअरनेस तेंच्यांनी केल्या. तेंच्यांनी बाकीच्या PWD डिपार्टमेंट आनी बाकीच्यांकूय इन्स्ट्रक्शन त्या प्रमाणे इश्यू केल्या. स्पेशली विथ द डायरेक्टर पंचायत आनी डायरेक्टर म्युनिसिपालिटी हांकां आमी इन्स्ट्रक्शन दिला, कारण तांकां आमीय पयशे दिल्या. तेंच्यांनी आपल्या फंडातले पयशे अशा कामा खातीर मोडी येतात. तेंच्यांनी कामां कितें कितें केला तेचो प्लॅन जो आसा तो तेंच्यांनी घे म्हणून सांगला. टायमली डिसिल्टिंग ऑफ द ड्रेनेजीस, गटर, नाला, लेक यांनी वॉटर बॉडीज ह्यो जर केल्यो जाल्यार खूप जाग्यार येवपी ऊर आनी उदक साचपी हे कमी जावपाक शकतले. रेग्युलरली मॉनिटरिंग ऑफ द डॅम्स आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय हे आमचे WRD डिपार्टमेंट हे टायम टू टायम करतले. दे आर डेप्युटिंग स्पेशली इंजिनियर्स थंयसर ते डेप्युट करून दवरता. DMAकूय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला की तेंच्यांनी बाकीच्या सगळ्या हातूंत क्लिनिंग आनी हे ते करचे म्हणून. फिशरीज डिपार्टमेंट तेंच्यांनी बोट ज्यो आसा पळय ह्यो फिशिंग बॅन कारणान तेंच्यांनी बोट भायर धाडच्यो न्ही. आनी इन मीन वेल कोणी गेले आसत जाल्यार VHF सेट तांचे कडेन आसप हे कम्युनिकेशन कंपल्सरी आसा. पुलिसांकडे बी म्हणजे सॅटेलायट VHF ट्राफिक मॅनेजमेंट हे कंपल्सरी तेंचे कडेन केल्या. आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर आसतले परत एकदा म्हणजे ट्राफिक पुलीस, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, PWD ज्या ज्या जाग्याचेर सायनेजीस आनी लावपाक जाय त्यो सायनेजीस लावन अशें जर प्रो एक्सिडंट प्रो झोन आसत जाल्यार ते काडप हाजे इन्स्ट्रक्शन तांकां केल्या. इन्स्पेक्टर ऑफ द फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हाजे कडल्यान सेफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द हॅझार्डस केमिकल. आमी इवन दो अशा पद्दतीच्यो गाडयो जर एक्सिडंट जाले आसत जाल्यार हॅझार्डस केमिकल कित्या बेगीन करूं शकतले त्या खातीर ताका एम्पॅनल करून दवर म्हणटा की अशा पद्दतीच्यो ज्यो स्पेशल पर्पज व्हेकल आसता त्यो साफ झोनान आसतल्यो तेणी एम्पॅनल करून दवरता म्हणटा. जे प्रोक्युरमेंट आनी बाकीच्यो रोडार पडलेल्यो गाडयो ह्यो जर काडपाच्यो जाल्यार स्पेशल क्रेन्स लागता. वी आर एम्पॅनलिंग द क्रेन्स विथ बोथ द कलेक्टर्स टू एम्पॅनल करता. वी हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन फॉर द कोंकण रेल्वे ऑल्सो. तांचे बरेचशे कडेन फ्री फ्लो ऑफ द वॉटर जावपाची गरज आसा तांच्यांनी ते क्लियर करपाक लायला. BSNL फॉर द प्रोवायडींग द अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन हे करपाक लायला. जिपान आमचे टायम टू टायम अशा पद्दतीच्यो ट्रेनिंग्स घेत आसा. सगळ्या कडल्यान खूप बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. सगळ्या कडल्यान तेंच्यांनी आपले मॉन्सून प्रिपेअरनेस आनी स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट हे खूप बऱ्या पद्दतीचे सगळे जण काम करतले. येता त्या पावसात अशा पद्दतीची कसलीच जिवीतहानी किंवा एनिमल जिवीतहानी ही जावची न्ही. आणि जरी व्हडलो डिझास्टर पावस खूप मोठ्या प्रमाणात आयलो सुद्धा आसत जाल्यार वी आर फुल्ली प्रिपेर्ड. म्हणजे खंयसरूच आमी सगळी प्रॉपर्टीचो लॉस सुद्धा जाता तितको कमी करपा खातीर आमची सगळी डिपार्टमेंटां इन्क्लुडींग फायर, पुलीस, बाकी सगळे जाण हे खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टायम टू टायम आमी पळयता की ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी करंट गेलो सुद्धा आसत जाल्यार रोखडोच तो परत रिस्टोर करपा खातीर काम करता. सगळ्या हांव गोंयकारांकडे तुम्ही सगळ्या जणांनी सहकार्य करचे हे सविस्तर गोंयकारांकडे मागता. पोरूं लँडस्लायड जाल्या उपरांत 70 आमी थंय वचून आमची टीम
म्हणजे स्पेशली थंयसर म्हणजे दोंगर कंप्लिटली मदल्यान हे जाल्लो अशा पद्दतीच्यो सायड आयडेंटिफायड केले आणि कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आसा ते ऑलरेडी सांगल्या. रस्त्या सायडींतल्यो लँडस्लायडी ज्यो आसा पळय ह्यो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान आयडेंटिफाय करून त्यो जावच्यो न्ही ताची प्रिकॉशन्स घेतल्यो. फ्लड जाता अशें स्पेशली म्हणजे नॉर्थ गोवा जो आशिल्लो विच इज द म्हापसा रिवर जेका आमी तार रिवर म्हणटात पण अंदू जावची ना हाजे आमी पूर्ण प्रिकॉशन्स घेतला कारण WRD खूब बरें काम हे केलां. हांवें वचून इन्स्पेक्शन केलां आणि दुसरें मेजर जे जाता ते पारोडा हांगासर थंयसर डिसिल्टिंग हे करपाक लायला आणि बाकीच्या जाग्यार हे मायनर जाता पण मोठ्या जायना. पण ज्या ज्या जाग्यार जाताले अशे जे जितके स्पॉट खबर आहा तितक्या जाग्याचेर आमच्या WRD डिपार्टमेंटान मेजर मोठ्या प्रमाणात डिसिल्टिंग आणि बाकीचे सगळे क्लियर आसलेले.